नमस्कार, हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जाता आसचे जागृत जगत हाचे 39चे उपाख्यान म्हळ्यार 39th एपिसोडाक तुमकां सर्वांक स्वागत. आज आमी चयन केल विषय टपाल विमा पॉलिसी वर्सेस ललिता अडिगा म्हळ्यार पोस्टल इन्शुरन्स पॉलिसी वर्सेस ललिता अडिगा. ह्या विषयारी आमकां माहिती दिताची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ऍक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर ममा, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर ममा, आता मी सामान्य लोकांनी पळयल्यार इन्शुरन्स पॉलिसी म्हळ्यार सगळ्याकय कोत आशिल्ले माहिती म्हळ्यार समज आसूची माहिती. तातूंत नमुनवार हेल्थ इन्शुरन्स अशा पुरो नातल्यार खंयचे लायफ इन्शुरन्स जनरल इन्शुरन्स अशी मस्त नमने इन्शुरन्स आमी आयकलेले आसा. जाल्यार आयच्या आमगेल विशयांत तुमी चयन केला पोस्टल इन्शुरन्स म्हणून. ह्या पोस्टल इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणा कसं म्हळ्यार हे पोस्टल डिपार्टमेंटांच्याक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तांकां एक स्कीम दिला. म्हळ्यार लायफ इन्शुरन्स कंपनी जावं जनरल इन्शुरन्स कंपनी जावं हळ्ळी ग्रामा वचून न्हू ताजे प्रचार तांकां करचो जायना. ताजे बदलाक हळ्ळीच्यांक म्हळ्यार तांगे इन्कमय सान आसता. पेंटाच्या वयर म्हणजे तांकां ह्यूज इन्कम ना, तांकां संती एक करून सगळो दुड्ड उरयता ते तांकां एक इन्शुरन्स पॉलिसी जावं म्हण सांगून हें पुढे धकून चलता. पोस्टल इन्शुरन्स कसो जाला म्हळ्यार कितलेय सान हळ्ळी जावं ते एक पोस्ट ऑफिस आसा त्यानी मागीर तांकां पेंटा येवगा म्हूण ना इन्शुरन्स पॉलिसी काडच्याक. ताचे खातीर पोस्टल इन्शुरन्स म्हणून फॉर एक्झाम्पल मंगळूर, उडपी, कुंदापूर तालुका हेडक्वॉर्टर्सान तूं कोणाकय पॉलिसी दिनाची. त्या दिवसाक तूं ग्राम जावका एक हळ्ळी जावका ताका पोस्टल इन्शुरन्स म्हणटा ती. ताजे बेनिफीट कसो म्हळ्यार ते किलकीच्या आजीकय गोता तसो एक इन्शुरन्स स्कीम आसा म्हणून सान प्रिमियमा तूं तांकां लॉंग टर्म दिवन न्हू तांकां लास्टाक 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये मेळटा तशी हे म्हयन्याक 300 200 300 म्हयन्याक ते दिले कुडले तांकां एक सेविंग्सय जाता. पक्कन मध्यान तूं मरण जाल्यार तेन्ना ह्यूज समय मेळटा तांच्या फॅमिलीक. म्हळ्यार लायफ इन्शुरन्स म्हणून मेळटा. लायफ इन्शुरन्स ते ताचे खातीरची ते पोस्टल इन्शुरन्स दोनी कसं म्हणटा त्या पुरा हळ्ळीच्यांक मात्र पेंटा आशिल्ल्याक तुगेले एड्रेस पेंटाचे एड्रेस म्हणून तुका मेळना. एक दोनीचे कितले सान जावका जाल्यार 100 रुपये दिता ती म्हयन्याक 100 रुपये दिल्यार येस पडटा. ताका समजावन तांगे इन्शुरन्स अमावंट तशी तांणी फिक्स करता ती. हे पुढे गोत नाशिल्लें. आमगेले एक एपिसोड उदयवाणी तायल मागीर लक्ष कटल्यार पॉलिसी केली म्हूण सांगून आयकलां हांव. हे एक केस उदयवाणीन तूं पब्लीश जाल्यार कुडले पोस्टल डिपार्टमेंटाच्यान म्हणलें ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು पोस्टल इन्शुरन्स म्हणजे ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. म्हळ्यार हाजे उद्देश कसो आशिल्लो म्हळ्यार आमगेले हळ्ळीन तूं ग्रामांत जनाकय एक इन्शुरन्स पॉलिसी कवरेज मेळका म्हणून एक उद्देश आशिल्लो. ओके, आता आमगेला एक ऑडिओ विज्युअल्स आसा ते आमी पळया. शंकर नारायण अडिगा उडपी तालुकाचे शिरयारा म्हणलेले सान गांवचे पौरोहित्य कोरून तागेल 5 जण चेल्यो आनी 2 जण चेल्ल्या चेडवांक पोसतालो. ताका येवचे अल्प आदायांत तागेल चेल्यांक लग्न करून दिलेले शंकर नारायण अडिगा तागेल तिन्नीचे धुव ललिता हिगेल विशयांत मात्र सोलवलो. शिक्षणेंत मस्त बक्षी आशिल्ली ललिता 5 कक्षाताय मात्र शिकली. हिगेल भविष्याचे सुरक्षा खातीर तिगेल नावारी थोडे दुड्ड दवरचे विशयारी अडिगान विचार केले. प्रति म्हयनो दुड्ड बचत करून निर्दिष्ट अवधी उपरांत हॉड पुंजी मेळचे योजना टपाल इलाखेंत आसा म्हूण विशय कळ्ळे. ह्या योजनांत विमा सौलभ्य आसा म्हणून मनावरून अडिगान वेळ पाड करनाशी 50,000चे पोस्टल इन्शुरन्स पॉलिसी म्हळ्यार टपाल विमा पॉलिसीचे खरीदारी केले. प्रति म्हयनो चूक नाशी
329 रुपीसाचो प्रीमियम बांदता आयलो. हे जावन 3 वर्स उपरांत 1999चे ऑक्टोबर म्हयन्यांत ललिताक मोण येवचे संकट म्हळ्यार फिट्स या एपिलेप्सीचे दुयेस आयले. आयच्या केसाचे विशयारी आमगे आयज उलोवचे विशयारी ललिता अडिगाल विशयारी एक संक्षिप्त जावन माहिती दियला सांगतो. हांत आमकां तिगेले एक आरोग्याचे विषय कसं म्हणून कळतस तशें हाजे मुखार कसं जातस. न्ही फर्स्ट ऑफ ऑल शंकर नारायण अडिगा म्हणून तेगे ल्हान तो एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो एकलो पुरोहीत खंय गिरकड वचून मुंजी तें वर्शीक ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಸಿ तेगेलें काम ताजे बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ कृषी करता आशिल्लो. 5 जण ताका 5 जण बांदतो ही एकली मात्र एक प्रॉब्लेम. ते प्रॉब्लेम कसं म्हणत तुका तूं ऑलरेडी सांगलें तिका पुरो अर्थ जाता जाल्यार ग्रास्प करना त्याची चिक्के बुद्धिमान दिय म्हण सांगून तिगेलें हें. तेन्ना हे एक्चुअली ते पोस्टल इन्शुरन्साक कशें इंट्रोड्यूस जालें म्हण ह्या फॅमिलीक गांवांत तूं कोणेय ऑफिसर्स आयल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जावं मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तोटेकारी इलाक्याचे कोणेय ते हळ्ळी आयल म्हण जाल्यार ते शिर्यार आयल म्हण जाल्यार ते हॉटेल ना सो ते ऑफिसर्सान पुरो हांगेर कडेन बटर मनेली उठा म्हणून तशी ते तशे निमित्त त्या पुरो ऑफिसर्सान तांगेले व्हडले दिता उठा म्हण सांगून तशी एक फावटी एकलो पोस्टल डिपार्टमेंट इन्स्पेक्टर आयल की तेंचे पोस्ट ऑफिस इन्स्पेक्शनाक तो येईल तेन्ना ताण निमगेली काय ही स्कुला वचना नांव ती कॉलेजात वचना नांव म्हणून तेन्ना म्हणालो 5th क्लास ते शिकल्या तिका मस्त ज्ञान ना. ज्ञान म्हळ्यार कसं रे म्हणजे तिका अर्थ जायना जाल्यार बरें विशयान बुजोवन तसं रांदप चंद करून करता आनी आमकां पुरो समाधान सांगता तुमी बिगेल याच्यान काडचे नाका म्हण म्हणटा. तिका लाक्काक पुराणा वाडी जाली तांगे गरकड चमकलाची ही एक कसन करचें म्हूण कळना तेन्ना ताण म्हणलें पळय इन दॅट केस तिगेली एक सेक्युरिटी खातीर तूं एक विमा इन्शुरन्स पॉलिसी आमगे पोस्टल डिपार्टमेंटान तूं कसले करना म्हूण ताण निमगेली काय हाका कसलें म्हूण म्हणालो. काय ना एक स्मॉल अमाउंट तुमी म्हयन्यान 3 म्हयन्यां दिवचे स्कोप आसा. 3 म्हयने कितले दिवका 329 रुपये 329 रुपीज दिल्यार 50,000 रुपीज मेळची स्कीम ते 15-20 वर्स 25 वर्स ती कितली लावका तितली तुका दवरता. सो पक्कने तूं कसं जाल म्हण जाल्यार रिचर्डाक ते सेक्युरिटी आसतना मेळ म्हण म्हणाल काय. तेन्ना जायत म्हण सांग पक्कने ती वांचून भरल्यार तिका एक ह्यूज अमावंट मेळटा. म्हणजे 50,000 नाही ते विथ बोनस अबाउट 1.5 लाख 2 लाख मेळटा जाल्यार 50,000 पॉलिसी म्हणची ताका एट द एंड अलॉंग विथ द बोनस. ते जायत म्हण हाकाय खुशी जाली. 329 बांदले 3-4 वर्स बांदले. प्रपोजल दिल्लें तर पास जालें 3-4 वर्स बांदलें. 3-4 वर्स बांद नंतर तिका ऑल ऑफ ए सडन एक एपिलेप्सी तसल कसन की एक डिसीज आयलें. ते कसं म्हण सांग टेस्ट करच्याक तो मणिपाल हॉस्पिटल आयली. हॉस्पिटल येवन ते पुरो चेक करतना तांणी म्हणलें की हें सॉल्ट कॅल्शियम पोटॅशियम सॉल्ट वेरिएशन जाल्यार इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स जाता. त्या निमित्त त्या इम्बॅलन्सा निमित्त तिका देत जाल्यार ती कसले प्रॉब्लेम ना म्हण सांगून तुमी युरोलॉजी दाखय. युरोलॉजी म्हणाल की ते दोन्ही किडनी फंक्शनिंग ना. त्या निमित्त इमिडिएटली यू हॅव टू गो फॉर ए ट्रान्सप्लांटेशन. ताणें म्हणलें ताजे मूत्रकोशाची कशी जावपाची विंगड कसले ताका उपाय ना न्हय जाल्यार वार एक म्हणजे डायलिसीस येवका अशें म्हूण म्हणलें. सो ते 2 दिवसाक हाका जायना. ट्रान्सप्लांटेशनाक किडनी म्हळ्यार कॅडेवर किडनी म्हणटा आमी कोण ब्रेन डेड जालेले किडनी घेवच्याक तशी घेवच्या जाल्यार ताका ह्यूज ट्रान्सप्लांटेशनाक खर्च हाडून दिवका. गव्हर्मेंट स्कीम तेन्ना नाशिल्लें आसा आतां आयुष्मान पुरो आसा तेन्ना नाशिल्लें तें. मागीर डायलिसीस येवका जाल्यार प्रती पटी शिर्यार तुका टॅक्सी करून घेवन वचची दोनी हे कितें
तिणें ताणें तागेले बायलेन पुरो उठून घेवन आमी आनी कसलें करची नाका देवा सोडया म्हूण सांगून घेवन त्या हॉस्पिटलात दोंगर कडेन गेलो 1 वर भितर ती मेली. ललिता ट्रीटमेंट दायन म्हूण ताका मस्त बेजार आसा बट एनीवे जालें नवें जाले नंतर ताका ऑल ऑफ ए सडन इन्शुरन्स उडगास जालो. आतां ताका हें मेळतवे म्हूण सांगून ताणें पोस्ट ऑफिसा वचून गेलें पूण हांव 3-3.5 वर्सां बांदलां. म्हाका ते इन्शुरन्साचे दुड्ड मेळटाले 50,000 रुपीज प्लस बोनस मेळतवे म्हूण सांगून तुमी क्लेम करी म्हूण सांगून ताणें क्लेमाचे फॉर्म करून दिलें. 2-3 म्हयने नंतर तांगेले एक रिप्लाय येयली तुमगेले तुका फॉर्म पुरो आमी एनालायज केलां तें पुरो विश्लेशण करून घेवन न्हू आतां दिसता कसलो म्हूण सांगल्यार तिका बुद्धीमांद्य आशिल्लें ते बुद्धीमांद्य आशिल्लेंच तें तुमी प्रपोजल फॉर्मान तूं तिळशिनी त्या निमित्त तिका कसलेंच दिवचें जायना. तीण दिलेलें प्रिमियम हें तें पुरो आमी कॉन्फिस्केट केलां तुमकां दिवचें जायना म्हूण सांगून आयलें. तेन्ना ताका कसन करचें म्हूण कळ्ळी. मागीर ते हळ्ळीन तूं कोण परत म्हणलें की तुमी उडपा वचून घेवन ह्युमन रायट प्रोटेक्शन फावंडेशन म्हूण आसा आनी बळकेदार वेदीक म्हूण आसा ते कसं जाल्यार तुमी पळयाची म्हूण सांगून तो ते हळ्ळी दाखोवन आयलो. येवन घेवन आमकां पुरो विशय सांगले कुडले आमकां एकच दिसलें कसं म्हूण सांगल्यार प्रपोजल फॉर्मान तूं क्लियर जावन बरयलां कसं म्हळ्यार इफ यू हॅव गॉट एनी डिसीज इट हॅज टू बी डिस्क्लोज्ड. प्री एक्झिस्टिंग कसं डिसीज असल्यार बरो बरं का प्री एक्झिस्टिंग डिसीज म्हणल्यार हें डिसीज न्ही बुद्धिमान आत्या एकले इंटेलिजंट आसा म्हणलें क्या ताका एक पटी वाजयल्यार कळटा एक पटी केल्या पटी 3 पटी वाजयल्यार कळटा केल्या पटी 5 केल्या पटी कितले वाजयल्यार कळना. दिस इज अ डिग्री ऑफ हिज इंटेलेक्ट. तागेले रोग नाही म्हणून ते रोग जावचे साध्य ना. बुद्धिमांद्य म्हळ्यार रोग ओके दोनीचे इट्स व्हेरी क्लियर बुद्धिमांद्या देखून कोणें मरची ना. आतां मेलेल्या नो प्रॉब्लेम आतां बुद्धिमांद्य आशिल्लें मरे ताजे खातीर मेल्लो म्हूण म्हणचें जातवें ना इट्स अ कॉमन सेन्स. सो आमी एक संद करून घेवन ताका लेटर करून दिलें ती बुद्धिमांद्या निमित्त मेलेली न्ही ती मेलेली किडनी फेल जावन न्हू ताजे समज ताजे हॉस्पिटला पेमेंट केलेलें डायग्नोसीस केलेलें तें पुरो तुका दिलां त्या निमित्त मिगेल संद करून घेवन मिगेल दुड्ड दिया विंगड कारण सांगू नाकाची इट इज त्या समनी पण सांगून पोलायट करून घेवन एक कागद बरयलें आनी बुद्धिमांद्या निमित्त किडनी फेल जायना म्हूण तशें तुमी बरयलां म्हणलें त्या सद्य न्ही मेल्लें खंयच जाल्यार म्हूण किडनी ना बुद्धिमांद्या निमित्त कोणें मरनी सी दीस आर द 2 थिंग्स. आनी बुद्धिमांद्याक आनी ताका रिलेशन ना त्या विशयी विंगड ते मेल्ले आज वय नवें या बुद्धिमांद्यान ताका रिलेशन आसपय ना इतलें परत क्लीन करून घेवन पटयलें. सो तांकां तें म्हळ्यार तेन्ना जाल्यार थर्ड पार्टी एश्युरन्स म्हूण नाशिल्लें एसेसमेंट. थर्ड पार्टी एसेसमेंट म्हळ्यार आतां तें सुरू जालां. ते इन्शुरन्स कंपनी जावं पोस्टल डिपार्टमेंटा जावं कोणी डॉक्टर्स ना आसता ती ऑर तांगेले एक्सपर्ट्स ना आसता ती तांणी कितें थर्ड पार्टी एसेसमेंट म्हूण करता ती एक डॉक्टर कंपनी हॉस्पिटलाक वयसून दिताची तांणी कशें म्हळ्यार पुरो एसेसमेंट करता ती एसेसमेंट करून घेवन हांगा तूं हें डिस्क्लोज करी जाल्या निमित्त तुमी ड्यू काम म्हूण ना म्हूण तागेलें ओपिनियन दिता तांणी रिजेक्ट करता ती मागीर तागेलें काम न्ही ते डिस्क्लोज करचें आनी हाका संबंद ना म्हूण प्रूव करचें तागेलें काम. आनी तशें एसेसमेंट केले निमित्त कोण एसेसमेंट करता पळय ते डॉक्टर्स ऑर ते हॉस्पिटल तांकां 10% मेळटा. आतां 10 लाख रुपया म्हणल्यार 1 लाख रुपया तागेली फी ते सोदून काडलेल्याक अशें बरें जालें. तेन्ना तांगेलें एक एक्सप्लेनेशन आयलें कशें म्हणून सांगल्यार न्ही बुद्धिमांद्य रोग न्ही म्हणून तांणी एक्सेप्ट केलें इट्स ए रोग न्ही म्हूण सांगून जाल्यार एसेसमेंटान तूं बुद्धिमांद्य आसा म्हूण सांगून आमी सांगिल्लें जाल्यार आमगेलें प्रिमियम चडून करचें आमकां साध्य आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार तिकेल तितले एफिशियंटली जायना म्हूण सांगून कसन जाल्यार इट वॉज नथींग टू डू वीथ द म्हळ्यार प्रिमियम चेड करता म्हळ्यार बुद्धिमांद्य वगी मरता म्हूण तशें कसं लेवा न्ही तांणी तें कसं सांग म्हळ्यार सपोज प्री एक्झिस्टींग आसा म्हण जाल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज ब्लड शुगर लेवल तिका हाय आसा म्हण लेख्या इज नॉट अ डायबिटीक केन्ना बेसिक्स हाय आसता
और कसन असल असं म्हणून जाल्यार इट मे रिलेट टू समथिंग एल्स त्या निमित्त वी वूड लायक टू हॅव अ मेडिकल चेकअप म्हणून सांगून तांणी करून घेवन पॉलिसी पळोवपाक जाल्यार फुडेंची ताका एक मेडिकल चेकअप करयता ती ते प्रक्रम आसता गेले हांगा मेडिकल चेकअप म्हणून पोस्टल डिपार्टमेंटान नांतिना त्या निमित्त त्या स्कोपान आतील निमित्त तशें करचें कसरी ना जाल्यार ताणें सांगचें कशें म्हणून जाल्यार तुमी डिस्क्लोज कर री म्हणून सांगून वापस हे 3-4 लेटर ते कडेन गेले कडेन तांणी ओपन जाले निमित्त आमी ते कोर्टाक गेले कोर्टाक घालून न्हू साधारण त्या टायमार कितें चड तसलें एक 1.5 वर्स थंय गेले 1.5 वर्स नंतर कोर्टाक देखून तीर्प येयलें आमगेलें आर्ग्युमेंट कसं म्हळ्यार की देर आर मिनिमम 100 to 200 200 जजमेंट्स आसाचे हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा पोस्टल इन्शुरन्स तातूंत स्पश्ट कसं सांगला म्हळ्यार कॉज ऑफ द डेथ it should be directly related to pre-existing or undisclosed disease, health condition. Disease म्हणना undisclosed health conditions म्हणाशिल्लें health condition म्हणून सांगल्यार disease कळ्ळें but even this is also a health condition नाही बुद्धिमान दिस हेल्थ कंडिशन नहीं बुद्धिमान दिस टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट त्या पुरा आमी ते करून घेवन जालें नवें तांणी नॅशनल स्टेट कमिशनाक अपील केलें स्टेट कमिशन पोस्टल डिपार्टमेंटान स्टेट कमिशनाक गेले आमी त्या पेपरार 2-3 फावटी घाले निमित्त इट बिकेम ए प्रेस्टीज इश्यू फॉर द पोस्टल डिपार्टमेंट एक्चुअली एक विषय म्हळ्यार तांगेले कसं वचना जाल्यार तांकां ते पेपरार घाल्ले न्ही तांकां केस अशें दिता आशिल्लें तुमी अशें पेपरार घाला दिनाची म्हणून ताजे खातीर आमी सांगलें कसं जाल्यार आमी तुमगे फाटी मागची आसाची तुमी वचका हांव सांगून ताका एडवोकेट हें तें करून दिलें जाल्यार बेंगलोरा ताणें वचून येवका जालें ताणें आमी कसं करूं जाय न्ही ताणें वचून बेंगलोरा वचून घेवन लॉयर्सांक ब्रीफ करचें त्या प्रकारे केल्लें अल्टिमेटली थंय एक पोस्टल डिपार्टमेंटाच्यान अनेक आर्ग्युमेंट दवरलें अनेक आर्ग्युमेंट कसं म्हळ्यार त्यांनी लास्ट प्रिमियम 329 भर न्ही आशिल्लें म्हणून युजली कानूनांतू खंयचे पिटिशनांतू एक कंडिशन आसता और कसं एक तांगेले डिस्क्लोजर म्हणून आसता न्हय कसं आर्ग्युमेंट और तांगेले कंपनी परवा जावन घेवन कसं तांगेले आर्ग्युमेंट आसा ते मात डिस्क्लोज करतना एडिशनल पॉयंट हायकोर्टाक गेले ती वयर कोर्टाक गेले एडिशनल पॉयंट घालचे ना तो फूड कितले आसले की तितलेंशी आतां 329 म्हणून सांगून तूं सुरवे कसं सांगा न्ही आतां सुरवे सांगले जाल्यार ताजे बरी जज जाता आशिल्लें तर लास्ट प्रीमियम भर न्ही म्हणून तुमी त्या फुडें सांगा न्ही एक आनी फुडें सांगा न्ही जाल्यार ताका एक क्रम आसा 2 वर्स 3 वर्स अशें तूं कंटिन्युअस बांदला म्हणून जाल्यार और 15-20 प्रीम बांदला म्हणून जाल्यार पक्कन एक कडेन चुकून गेल्यार तुगेलें टोटल कितलें दिवचें आसा पळय तातूंत 329 लेस करचें दिवचें तें प्रोविजनय आसा जाल्यार तशी प्रीमियम भरना नातल्यार एक प्रीमियम तशी मदें भरना नातल्यार ते पॉलिसी लॅप्स जायना लॅप्स जाता अर्ली स्टेजार मात लॅप्स जाता लेटर स्टेजार लॅप्स जायना सपोज 10 years फॉर एग्जाम्पल 10 years भरून एक तू प्रीमियम भर न्ही म्हणलें क्या लॅप्स जायना ते ताचे वयर एक नोटीस येवचें आसा हांगा तुका लॅप्स जाता म्हूण सांगून ताका एक क्रमूय आसा अशी एक लॅप्स भर न्ही म्हणून लॅप्स जायना त्या निमित्त तें सांगलें स्टेट कमिशनान कंप्लिटली रिजेक्ट केलें नो त्या कंडिशन दिवचें ना म्हूण सांगून हें ताका कंप्लीट दिवका पेनल्टी 25,000 रुपीज पेनल्टी घाली तांकां पोस्टल डिपार्टमेंटाक आनी पोस्टल डिपार्टमेंटाचेची हळ्ळीच्या कचेर हळ्ळीच्यांक तितलें नॉलेज आसना तांचे पोस्ट मास्टरांनी पण तांकां नॉलेज दिवन घेवन तांगेले कडेन कसं प्री एक्झिस्टिंग आसा तें डिस्क्लोज करूं का आनी पोस्टल डिपार्टमेंटाक युजली कोण एजंट म्हूण ना LIC एजंट्स आसाची
हांगा एजंट्स न्ही हळ्ळीच्यांक कसो एजंट्स म्हण कसो आसा तेजे हळ्ळीच्यांक पोस्टल डिपार्टमेंटान देखून तुमी तांकां सांगता शिवाय त्या निमित्त तुमगेलें खंयचेय आर्ग्युमेंट तांकां चलना तांकां दिवका पोस्टल डिपार्टमेंट अशें अनएज्युकेटा खातीर ते हळ्ळीच्या खातीर त्या निमित्त तुमगे असल खंयचेय आर्ग्युमेंट ते चलना म्हूण सांगलें सो हांगा तो इम्पॉर्टंट कसं म्हण जाल्यार लक्ष कटल्यान पॉलिसी मागीर येईल की हें आमी पुरा पेपरार रिलीज केले हिंदू हे ते इंग्लीश पेपरार मात्र कन्नड पुरा पेपरार गेले कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका वत नाशिल्लें पोस्टल इन्शुरन्स आसा म्हूण सांगून तें कळयलें आमकां तेन्ना म्हळ्यार आईल तेल तशें आमकां नॉलेज जावचें तें आईल फुडलें आतां रिसंटली एक तांचे एक आर्टिकल बरयलें तेन्ना आनीक एक कितली जाणांक वतना ते पोस्टल इन्शुरन्स आसा पडून ते हे आमी एपिसोड घालचे उद्देशूय तोची पळय पोस्टल इन्शुरन्स आसा तुमी खंयचे हळ्ळीचे पळयता म्हण जाल्यार तुमी कसो इन्शुरन्स करनाची सान प्रिमियमार ह्यो इन्शुरन्स मेळटा म्हण सांग न्हू तशें जाल्या निमित्त हें भारी पॉप्युलर जाल्लेलें आसा हें एक स्टोरी तशी हात जें आधार जाल्लेलें आमकां एक 15 की 20 एपिसोड्स आसा म्हळ्यार कसं कसं जाल्लें म्हण सांगू एका सांग म्हण जाल्यार परमिंदर वर्सस स्टेट ऑफ पंजाब म्हणून इन्शुरन्स कंपनी LIC ऑफ इंडिया ते चंदीगडान जाल्लेलें पंजाबांत ताणें एक 2.5 लाख रुपयाची इन्शुरन्स काडलें ते जाल्ले कुठले तो एक हार्ट अटॅकान मेलो ताका जाल्लेलो हार्ट अटॅकान मेल्लें तेन्ना इमिडिएटली ताका तें केल्लें तेन्ना ताका एक डिसीज आशिल्लें एपिलेप्सी आशिल्ली ताका ते डिस्क्लोज करनी म्हूण सांगीन तेन्ना स्टेट कमिशनान नॅशनल कमिशनान क्लियर दिलें म्हणटा हार्ट अटॅकाक आनी एपिलेप्सीक कसले संबंद ना ताणें एपिलेप्सी जावन घेवन कसलें मेलें जाल्यार तेन्ना तुमी रिजेक्ट करी क्लेम तेन्ना तें जायना म्हूण सांगून अशी आनेक केसान तूं ताका एक आर्टिफिशियल पाय आशिल्लो आर्टिफिशियल पाय इज ऑल्सो नॉट डिसीज खंयची एक्सिडेंटान ताका पाय कट जाल्यार ताका आर्टिफिशियल पाय आशिल्ले तो ब्रेन हेमरेजान मेलो तेन्ना द इन्शुरन्स कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम सेइंग दॅट तुमी हें डिस्क्लोज करनाशिल्लें म्हूण सांगून ब्रेन हेमरेजाक आनी आर्टिफिशियल पायाक कसो संबंद आसा येस डिस्क्लोज करता आशिल्लें ताणें बट तागेलो कॉज ऑफ द डेथ कसो न्ही ब्रेन हेमरेज दॅट्स इट ब्रेन हेमरेजान जाल्ले निमित्त ताका तागेलो पाय नाशिल्ले ताका कनेक्शन आसा पळय एक्सिडेंटान तागेलो पाय गेलो न्हू मागीर ताका कसलें कनेक्शन आसा पळय कसलें कनेक्शन ना न्हू मागीर त्या निमित्त दिवका म्हूण सांगून हें पुरा आमी आर्टिकला बरयले निमित्त जनालें knowledge on insurance also increase जाता पळय हे जागृत जगत म्हणून सांगले तुमगेले स्कीम हे ते प्रोजेक्ट आसा पळय तातूंत हेच आमगे उद्देश एक असल केस येतना आमगेले 25-30 हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आमगेले आसता तेंची एक नमुन्याची एक डिस्क्लोजर जाता आमगेले आमी ते पुरा हें करून घेवन उदयवाडीन आमी घालचें आशिल्लें बट जना जालें तितलें कळ्ळो तांगे रायट्स कसो न्ही म्हण जालें तितलें कळ्ळो म्हण सांगून ते जावन घेवन हें ललिता अडिगा वर्सल पोस्टल डिपार्टमेंटाची केस भारी पॉप्युलर जाल्लें आसा येस ताची आयज आमगेल ह्या उपाख्यान पळोवन आमगेल वीक्षक जाल्यार हाजी विशयारी म्हळ्यार ह्या पोस्टल इन्शुरन्स पॉलिसी या टप्पाल विमा पॉलिसी विशयारी माहिती घेवन अनेके चड लोक ग्रामांतसूचे लोक हाजे लाभ घेताची या प्रयोजन घेताची म्हूण लेखताची इतली वेळ आमकां ह्या विशयार माहिती दिले प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट एंड मेंटर डॉक्टर रविन्द्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर माम नमस्कार तशीची आमगेल्या सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता